गाल कंपनी उपरांत 70 होणाची एल स्टील मॉड्युलर प्रोडक्ट्सूय बंद पडटा। कंपनी बंद करपाची अकस्मात नोटीस मारिल्ल्यान कामगार आबूज जाल्यात। 150 कामगारांचेर संकट आयला। 8 कामगारांक काढले म्हूण कामगार सोमारा धरण्याक बशिल्ले। मॅनेजमेंटान सांजे उसरां कंपनीच बंद करपाची नोटीस मारली। कंपनीचो मालक डेन्मार्काचो। मध्यस्थी करतले जाल्यार कामगार संघटना वा सरकाराची जाग मागना। होणाची गाल बंद पडिल्ल्यान हे पयलींच 51 कामगार घरा गेल्यात। हांगासर आमचो डिमांडा खातीर प्रश्न आसलो एक तर, पूण हांगा एक डिमांड सोडून तेणी आतां डायरेक्ट बंद करपाची केले कंपनी। पूण कित्याक आमी आमच्या रेग्युलर कामाक येयल्ले पळय तशेंच आमी आमच्या कामाक येयल्ले आनी तेणी आमकां कितें जाता की आमचेर आरोप घातला की आमी काम बंद केला म्हणून। ते एक्चुअली आमी काम बंद करूं नात, तेणी काम बंद केला। आमचे 2 महिने बंद करून तो दुसऱ्या नांवार चलोवं शकता कंपनी, पूण आमकां तशें करपाचें ना। गव्हर्नमेंटान तेकाच सारको उडोवपाचो आनी तेजेच कितें तरी करपाचें अशें आमचें मान्य। आनी आमकां हे कितें तरी आमच्या वर्करांक 200 वर्करांक कितें तरी आहा पळय ते कितें तरी आमचें कितें मेळोंक जाय आनी आमचो प्रश्न सॉल्व जावंक जाय। गव्हर्नमेंटा कडेन इतलेंच मागता की आमकां भुरग्यांक ह्यो न्याय दिवपाचो तेणी। आनी हे जे कितें हॅरेसमेंट जाता पळय ते आमकां अंधारान दवरता ते दवरता, गव्हर्नमेंटाकूय अंधारान दवरता। आता 2-3 कंपनी हांगा बंद पडलेले आसा। एक गाल पडलेली आहा की वर्करांक ना जाय 30 वर्सां काम करून तांकां न्याय मेळोंक ना। तशें करचें न्हू हांगासर। इतले गव्हर्नमेंटाक रिक्वेस्ट आहा की तेंच्यांनी लक्ष घालचें, पण पॉलिटिकल लक्ष घालूं नाका। तो आसा पात्रांव पळय तो भायलो पात्रांव आसा आनी हांगासर तो काम करूं येयल्लो, पूण आतां तो भुरग्यांक पळय हांगा आमकां 200 भुरग्यांकूच न्हू गाडी सवाना म्हणजे सगळ्या इंडियन पीपल सगळ्या गोंयच्या लोकांक तो इंडियन म्हणटा। अशें आतां गव्हर्नमेंटान हेजेर कितें तरी निकाल हाडूंकूच जाय आनी तेजेर कितें तरी कारवाई करूंकूच जाय। मार्चांत गोंय विधानसभेचे अधिवेशन आनी कार्नावालाच्यो तारखो आड येतात। विधानसभा कामकाजाच्यो तारखो फाटीं वा फुडें व्हरच्यो अशी मागणी विजय सरदेसायान केल्या। तशी मागणी करपी निवेदन विजयान गोंयच्या राज्यपाला कडेन मंगळारा दिलां। कार्निवालाच्या दिसांनी विधानसभेचें कामकाज दवरपा फाटल्यान भाजपा सरकाराचे अल्पसंख्यांकां विरुद्ध केल्लें षडयंत्र आसा असो आरोप विजयान केला। कार्निवाल हो एक स्टेट फेस्टिवल। हे फेस्टिवल असेंब्ली डेट आनी ताजे बद्दल क्लॅश जावप म्हणल्यार सरकार कितें करूंक सोदता हाजेर एक प्रश्न पडटा। हाजे पयलीं गूड फ्रायडेची हॉलिडे हेच चीफ मिनिस्टरान कॅन्सल केल्ली। तेन्ना ताणें म्हणिल्लें की आपल्याक गायड करपाक कोण नाशिल्लो म्हणून। आज ताजे कडेन 6 क्रिस्तांव आमदार आहात आनी 4 क्रिस्तांव भायले आमदार आहात जे ताका गायड करूंक शकतात। ते आतां ताका कितें गायड करतात? गायड अशें करतात की लोकप्रतिनिधीन लोकां बरोबर मिक्स जावचें न्ही, तांकां चान्स पडचो न्ही काय। सो आय फील दीस इज अ व्हेरी क्लियर कट केस बट द गव्हर्नमेंट शूड एडमीट टू अ फॉल्ट and be magnanimous enough to admit the mistake and either prepone the session or postpone it. That first time you can take it as a chance. दुसऱ्यांदा ईद आसतना असेंब्ली लायली ते आमच्यान एक कोइन्सिडन्स म्हणून येता, पूण तिसऱ्यांदा आतां जेन्ना तूं स्पेसिफिकली सरकार डिसायड करता आनी गव्हर्नरा कडेन धाडटा, सो एट द मोमेंट आय कॅन स्ट्रेट मेक एन एलिगेशन दॅट दीस इज अ कॉन्स्पिरसी अगेन्स्ट मायनॉरिटीज। डेट चेंज केल्यो ना जाल्यार सरकारची इंटेन्शनां आनी क्लियर जातली। आदलो क्रिकेटर आनी राज्यसभा खासदार सचिन तेंडुलकार आनी नामनेचो विज्ञानीक CNR रावाक राष्ट्रपतींनी देशाचो सर्वोत्कृष्ट भारतरत्न पुरस्कार मंगळारा दिलो। इतले ल्हान वयांत भारतरत्न घेवपी सचिन तेंडुलकार पयलो भारतीय। पयलेच फावट एका प्लेयराक हो मान मेळ्ळा। राष्ट्रपती भवनात मंगळारा सकाळीं हो सुवाळो जालो। प्रोफेसर CNR राव राष्ट्रपति से भारत रत्न का पदक एवं सनद ग्रहण करेंगे। प्रोफेसर CNR राव। श्री सचिन रमेश तेंदुलकर राष्ट्रपति से भारत रत्न पदक एवं सनद ग्रहण करेंगे। श्री सचिन रमेश तेंदुलकर।
इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.